स्वतःचे अशा हक्काचे घर आसप ही मनशाची मुळावी आणि महत्वाची गरज. स्वतःचे घर आसप म्हळ्यार मनशाक तितलीच आर्थीक दृश्टीनूय थाकाय मेळटा. मात गोंयांत आयजूय अश्यो साबार फॅमिली आसात जांचे स्वतःचे अशें घर ना. घर बांदतलो तर नोकरी किंवा धंदो करून कमयल्ले पयशे लेगीत केन्ना केन्ना पावना. पूण आतां स्वतःचे घर बांदपा खातीर वर्सांची वर्सां वाट पळोवपाची मात्तूय गरज ना. घर खर्चाक लागपी पयशांची सोय आता सरकार खुद्द तुमकां करून दिता. 2017 वर्सा केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली अटल आसरा येवजणेक लागून आता घर बांदप सामकें सोपें जालां. ह्या येवजणे अंतर्गत दर एकल्याक घर बांदपाक 3 लाख रुपये समाज कल्याण खात्या कडसून मेळटात, तर घराची दुरुस्ती करपा खातीर 1.5 लाख रुपयांची मजत सरकार दिता. फाटल्या 3 वर्सांत ह्या येवजणेचो लाव घेतिल्ले वट्ट 2343 गोंयकार आसात. अटल आसरा योजना ही 2017च्यान स्टार्ट जाल्लेली आणि ही योजना हाडपाचो उद्देश जो केंद्र सरकाराचो आशिल्लो तो म्हटल्यार जाचे कडेन घर ना ताचे खातीर ही योजना आशिल्ली. आणि त्याच प्रमाणे समज जर कोणाचे घर रिपेर करपाचें आसत जाल्यार तांकां सुद्दां ही जी योजना आसा ती लागू जाता. त्याच प्रमाणे आमी जर पळयलें जाल्यार ही 2017च्यान अटल आसरा योजना जी आसा ती सुरवात जाली. आणि आतां आमी तुमचे कडेन फाटल्या 3 वर्सांचो जो डेटा आसा तो घेवन आयल्या. ती म्हटल्यार पयलें म्हटल्यार ही जी योजना आसा म्हणजे अटल आसरा योजना जी आसा ती म्हटल्यार घर समज कोणाक तरी कंस्ट्रक्ट करपाक जाय जाल्यार ताचे खातीर 3 लाख रुपया ही जी योजना आसा ताचे अंतर्गत 3 लाख रुपया त्या घर जो कोण बांदतलो ताका मेळटा. त्याच बरोबर समज जर रिपेर वर्क समज जर कोणाचो करपाचो आसत जाल्यार ह्या योजने अंतर्गत तांकां 1.5 लाख रुपया सुद्दां मेळटा. त्याच प्रमाणे आमी जर आतां पळयले फाटल्या 3 वर्साचे जर आमी अर्ज पळयले जे आतां मेरेन सँक्शन जाल्लेले आसा 2707 अर्ज जे आसा ते सँक्शन जाले. त्याच प्रमाणे समज ह्या योजने अंतर्गत जे पेंडींग आसात अजून मेरेन म्हणजे फाटले 3 वर्साचे जर आमी अर्ज पळयले जाल्यार ते पेंडींग आसात ते म्हटल्यार 5526 अर्ज जे आसा ते आतां पेंडींग आसा. आतां मेरेन जे म्हटल्यार फाटल्या 3 वर्साचे रिजेक्ट जे केसी आसा ते म्हटल्यार 1132 अशे अर्ज जे आसा ते रिजेक्ट जाल्लेले आसा. आमी जर ह्या सगळी जी म्हणजे 2017तल्यान आतां मेरेन ही योजना खुबशा लोकांनी हातून म्हणजे तांकां लाव घेतलेलो आसा. आणि फाटल्या 3 वर्सांचे आमी जर बेनिफिशरीज पळयले जाल्यार 2022 टू 2023 हातून 706 बेनिफिशरीज लोकांनी घेतलेले आसा. तेच प्रमाणे 2023 टू 2024 हातून 1552 लोकांनी हाचो लाभ घेतलेलो आसा. तेच प्रमाणे 2024 ते 2025 हातून जर आमी पळयले जाल्यार 385 लोकांनी हाचो म्हणजे लाभ घेतला. आणि जायत्या लोकांनी म्हणजे आतां जेन्नाच्यान ही स्कीम स्टार्ट जाली ते आतां मेरेन लोकांनी बरेचशा लोकांनी हाचो लाभ घेतलेलो सुद्दां आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि ही स्कीम जी आसा ती म्हटल्यार गरिबांतल्या गरिबांक सुद्दां अप्लाय करपाक मेळटा. तांच्यांनी आपले डॉक्युमेंट्स आपले जे कितें दाखले आसा ते म्हणजे सारके व्हरून जे समाज कल्याण खातें आसा तांचे कडेन व्हरून जे आपले डॉक्युमेंट्स आसा ते सविस्तर दिवपाक जाय. ताचे उपरांतूच तांकां जी आसा ती ही योजना लागू जाता. जाल्यार अशाच वेगवेगळ्या बातम्यां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. कॅमेरामॅन यश सईत हांव वर्षा आश्वेकर.